दीस शुक्रार नोव्हेंबराची 14 तारीख 2025. पहिले मसक जणवयाच्या पुस्तकांतले मसक अध्याय 13 वळ 1 ते 9 पर्यंत. देवाची वळख नासलेली सर्व मनशां पिशी दिसतात त्या बऱ्या वस्तू उदेशी जो आसा ताची वळख करून घेवंक ती सकली नात. घडलेल्या वस्तूंक छीत दिवन घडणाराक ती वळखूंक नात. उजो, वारें वा जळजळीत वारें, नखेत्र मंडळ, उदकाचो लोट वा आकाशाचे दिवे ही सगळी संसार चलोवपी देव म्हूण ती समजली. ह्या वस्तूंचे सबायेक बुलोवन तांणी ह्यो देव म्हणून लेखल्यो जाल्यार तांचो धनी तांचे प्रास श्रेश्ठ म्हणून तांणी समजून घेवंक जाय आसलें. कित्याक सोबायाच्या मूल घडणारान त्यो रचलेल्यो. तांची पदवी आनी तांचें बोळ तांकां विस्मीत करूंक पावली जाल्यार त्यो केल्यात तो तांचे प्रास चड पदवेदार म्हणून तांणी समजून घेवंक जाय आसलें. कित्याक रचणाराच्या व्हडपणा आनी सोबाये वरवीं अनुमान करून तांच्या रचणाराक आमी वळखूंक पावता. तरी ह्या मनशाचो गुन्यांव व्हड न्ही. कित्याक देवाक सोदतना आनी तो मेळचे खातीर अत्रेकतना ती वाट सकून गेली जावयेत. ताणें केल्ल्या वस्तू मदें रावून तांचो ठाव घेतना तांचे भायले रूप पळोवन ती भुलतात. कित्याक दिसत्यो वस्तू सोबीत आसात. तरी तांकां गुन्यांव ना म्हणून सांगूंक जायना. कित्याक संवसाराचो ठाव घेवंक तांकां इतली जाणवाय आसा जाल्यार ताच्या धन्याक हाचे प्रास वेग्गी सोदून काडूंक तांच्यान कित्याक जालें ना? देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 19 2 ते 3 4 ते 5. श्लोक. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. मळब ताच्या हातांचो वावर परगडता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसऱ्या रातीक ही खबर कळयत आसा. श्लोक. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. शब्द ना, उतर ना. तांच्या ताळ्याचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी तांचो ताळो पृथ्वेचेर शेकान शेक घासता. तांचो संदेश संवसाराच्या पोंतापर्यंत पावता. श्लोक. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. उद्गार. अलेलुया अलेलुया. दृढ रावा आनी तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा, कित्याक तुमची सडवण लागीं पावल्या. अलेलुया अलेलुया. शुभवार्ता. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 17 वळ 24 ते 36 पर्यंत. जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो, जशें नोयेच्या काळार घडलें तशें मनशापुतीच्या काळारय घडतलें. नोये तारवांत वेसो दीस पर्यंत लोक खावन पियोन आसलो, लग्न करून घेतालो आनी दितालो, आनी बुडतो घालायलो आनी सगळी नास जाली. तशेंच घडलें लोताच्याय काळार. लोक खावन पियोन व्यापार करून शेतां लावन आनी घरां बांदूनच आसलो. पूण लोत सोदोमातावन भायर सन गेल्ल्या दिसाच मळबारतावन उजासो आनी गंधकाचो पावस वतलो आनी सगळी नास जाली. हेच परी घडतलें मनशापूत प्रत्यक्ष जातलो त्या दिसा. त्या दिसा घराच्या पाक्यार आसा तो घरा भितर आशिल्ले आपले बदीक काडूंक म्हणून सकला देवाना जावं. तशेंच शेतांत आसा तोय आपल्या घरा पाटी वचना जावं. लोताचे स्त्रियेक कितें घडलें तें उगडास करा. जो आपलो जीव वांचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायतलो, आनी जो कोण तें होगडायता तो शाबीत उरयतलो. हांव तुमकां सांगता, ते राती एकच हांतोळणार दोग न्हिदोन आसतले, पूण दोगां मदले एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडतले.
दोगी स्त्रियो सांगता गोंदोळ नासतल्यो, पूण एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडटले. खंय सोम्या म्हणून शिसांनी ताका विचारलें. जेजून तांकां म्हळें, जंय मोडें पडलां थंय गीत जमो जातालें. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. बचावी जोडूंक सासणीक जिवीत सोडूंक तयाराय आसा जे म्हूण नोयाच्या आनी लोताच्या काळार सगळीं नास जाल्लीं 2 घडितां स्वामी जेजू आमचे समोर दवरता आनी जागयता. चिंतेनांतल्या वेळार स्वामी येतलो देखून आमी बरें जिवीत जियेसय. आयच्या पयल्या वाचपा प्रमाणे बरें जिवीत जियोचें म्हळ्यार एकामेकाचो मोग करचो आनी पेल्याच्या कश्टान भागीदार जावचें. मोग देवाचो उपादेश. हो उपादेश विश्वासपणी पाळल्यार आमी भागी. संवसारांत आमी सर्गींचे पळयणारी. आमचे लागीं कितें आसा तें सर्व विनाशी. ताचेर आमचें मन आनी काळीज खंचोवन आमी कितें सोडता तें फाटीं पळोवचें न्ही. बगार कितें सासणाक बाळटा तें देव दिता. आमचो जीव आमचे बुदवंतकायेन आनी बळान वाचोवचो न्ही. बगार तो देवाच्या हातांत आसा. जेजू सांगता, जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, आनी जो कोण तो होगडायता तो शाबीत उठयतलो. देव आमचो मोग करता, आमी तो फाटीं दिवंक तयार आसाचे. आमचें जीवन ह्या संवसारार एक दीस अखेर जातना तसो आमची भेट करूंक येता. स्वामी केदाळा येता पुणूच नेणा. आमचें जीवन देवाक भेटोवन दिवया, कित्याक सगळो संवसार देवानच चलोवचो आनी तो ह्या संवसाराचो श्रेश्ठ धनी आनी सर्व पदवेदार म्हणटा जाणवायचो ग्रंथ.